बंगलो हो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर सुद्दां दिलेली, पूण कसल्या तरी कारणान जेचो फायलिंगेचो एस्टिमेटूच थंयसर इन्क्लूड करूंक नासलो, त्या कारणान ती हांवें तेंच्यांनी काम कमेन्समेंट करूंक स्टार्ट करूंक नासलेली. आयज तेंच्यांनी एक पॉयंट घातलो कावन्सिलान की तांकां मोबिलायजेशन एमावंट दिवपाचो म्हणून. सो हांवें ते ऑब्जेक्ट केले, मोबिलायजेशन एमावंट दिवपाचो ना असो, कारण जो प्रोजेक्ट समज फायलिंगेचो एस्टिमेटूच समज इन्क्लूड करूंक ना जाल्यार वयले बांदून जो प्रोजेक्ट बांदता तो इनकम्प्लीट उरतलो. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की जो मेरेन तुमी गव्हर्मेंट एप्रुवल घेयना, एक्सपेंड वाडलेलो आसा, 2 कोटी वाडलेलो आसा, 2 कोटी एप्रुवल आमकां गव्हर्मेंटाकडून मेळपाक जाय. ते एप्रुवल गावले उपरांत मागीर आमी मोबिलायजेशन एमावंट दिवपाचो. फाल्यां सकाळीं समज तो मोबिलायजेशन एमावंट आमी दिलो आनी प्रोजेक्ट समज अर्दे हप्ते केलो आनी बंद पडलें काम जाल्यार मागीर फुडलें कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो. सो हांवें एक रिक्वेस्ट केली तांकां की जो मेरेन तुमकां गव्हर्मेंट एप्रुवल गावना फॉर द एमावंट 2 कोटी एक्सेस, तो जो मेरेन तो गावना तुमी कांय एक्शन घेवप, मोबिलायजेशन एमावंट दिवप ना. जे आसा हे तांकां आमी एग्रीमेंट सायन केल्लो ऑन म्युच्युअल अंडरस्टँडींग इन 2009. तांचो एग्रीमेंट जो आसा हो 2012 एक्सपायर जालो आनी तेज्या नंतर आमी तुका एग्रीमेंट करूं नासलो म्युन्सिपाल्टीन. आतां आमी डिसायड केला की एक पब्लीक PWD रेट जी फिक्स केल्ली आसा ती रेट बेजीक घेवन रायट फ्रॉम 2012 टू टील डेट आमी एक एग्रीमेंट सायन करपाचो आनीक ताजेर रिकवरी करपाची. आयज आमी ताजेर रिजोल्युशन घेतलें आसा आनीक तें आमी DMAक एप्रुवलाक धाडटले आनी त्या प्रमाणे आमी पळयतले की DMAन जर एप्रुवल जालें जाल्यार आमची ती रिकवरी जातली. PWD रेट सध्या कितली रिकवरी PWD जी रेट आसा ही 64.25 ही रेट आमी फ्रॉम 2012 सावन लायतले. ती रेट जर त्या दिसा धरली जाल्यार एवरी इयर तुका 10% इन्क्रीज धरली जाल्यार आयची रेट जातली 1.25.20 पर स्क्वेअर मिटर. आनी तशें जर आमी कॅल्कुलेट केलें जाल्यार आमकां आयज तशें जर त्या रेटीन जर आमी कॅल्कुलेट केलें जाल्यार 9.5 कोटी आमकां तेंचे कडल्यान येवपाक पडटा. Department of Post, they are releasing some special covers on some special occasions, and since municipality is celebrating 100 years, I thought it is a fit case to go for this release of philatelic cover. Special cover will be released on this occasion where this municipality building and maybe some whatever photos will be it's like a stamp releasement. So we have considered today decided to go ahead. 2013 ताका प्रपोज केलो आमी रेजोल्युशन घेतलेलें फॉर हँडिकॅप म्हणून. तेन्ना आमी रेजोल्युशन सगळें पास केलें, पण परतून तो सीक जालो. तेजे दोळ्याचो परतून ऑपरेशन जालो, तो 70% हँडिकॅप जालो. ताका ते फॉलोअप करपाक जावना. सो 2013 देन 2015 तेजें रेजोल्युशन घेतलें. आमी परतून मागला की ताका रेजोल्युशन घेवन ताका खंय तरी जागो वास्कोन मेळता तसो दिवचो आनी ताका एक तेजी फॅमिली आसा, ताका 3 जाण भुरगीं आहा, बायल आसा, ते सगळे फॅमिली बरीशी जगची अशें. आनी आमी मागता कितें आयज वास्को म्युन्सिपाल्टी आमची आसा ती सगळ्यांक कोण आसा असो हँडिकॅप ताका आमी एक प्रोविजन करचो, एक तांकां कोण हँडिकॅप रियली तांकां नीड आसा तांकां आमी जागो दिवचो असो आनी खंय तरी तेंच्या फॅमिलीक आमी भलायकी पावची.